हरे कृष्णा. श्री चैतन्य महाप्रभूले जनन बांगलाचे नवद्वीप धामांतू जाल्लेले. श्री चैतन्य महाप्रभून तांगे शिष्यांक कृष्णान बग्गे पुस्तक बरया म्हणू बोधन केलेले. ते तांगे शिष्यवर्गांतनी आजीकय चलून येतसची. चैतन्य महाप्रभू व्हड विद्वांस जाल्यारीची तांणी बरे 8 श्लोक मात्र म्हळरी शिक्षाष्टकम मात्र सोडून गेल्लेली ती. जाल्यारी हे 8 श्लोक तांगे धर्मप्रचाराचे उद्देशू आनी तांगेल ग्रहिके उद्देन दाखयता. हे 8 श्लोक म्हळ्यार शिक्षाष्टकम अशें आसा. चेतो दर्पणमार्जनं भव महादावाग्नि निर्वापणं श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः. एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं मिहाजनीनानुरागः. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहैतुकी त्वयि. ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुदो. कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तया. नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा. पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहेणे भविष्यति. युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृष्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे. आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा. यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न पराः. श्रीकृष्ण संकीर्तन म्हळरी सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಕೊರ್ಚೆ भगवंताले नामोच्चारणे. श्रीकृष्ण संकीर्तनाचे वैभव कसन म्हळरी ते आमगे हृदया भितरी कितलीकी वर्ष तुकून आशिल्ले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या तसले अनर्थाचे धुळी पुट कोरनू हे भौतिक जगत्यांतू उच्चशी आशिल्ले आमगेल जनन मरणाचे स्थिती वाडोवन सोडता. हाचे अर्थ श्रीकृष्ण संकीर्तन आमकां जनना मरणाचे चक्रांतुल्यान भायर वचचा सहाय करता आनी आमकां भगवत प्रेम पावच्या सहाय करता. हें श्रीकृष्ण संकीर्तन म्हळ्याले आमकां सगळे मानव कुला मेळ्ळेले प्रधान अतिमुख्य आशीर्वाद. कसले म्हळरी
हाजी निमित्त सगळ्यांकय बरें जाता. श्री कृष्ण संकीर्तन म्हणले पुरा आध्यात्मिक ज्ञानाचे जीव. हे आध्यात्मिक आनंद म्हणले समुद्र चड उक्केन भरची तशी आमकां आनंदमय करता आनी आमकां केन्नाय जावका म्हणले मकरंद म्हणरी अमृत पूर्ण जावन रुची करची तशी अवकाशू दिता. चैतन्य महाप्रभू दोन्ही श्लोकांतू हरिनामा महत्वा बग्गे सांगता म्हणटा ती, ओ देवा, जिवांक पुरानमने आशीर्वाद मेळूक तुगे नाम एक्क पुरो. तशी तुका कृष्णा गोविंदा म्हणके 1000 लक्ष नांव आसाची. हे तुगेल आध्यात्मिक नांवांतू तुवें तुगेल पुरा आध्यात्मिक शक्ती घाला. तुगेल नामोच्चारण करूक कसने दुसरे नियम ना. देवा, तुगेल दयेन हे नामोच्चारणे मात्रान तुगेले लागीं आमी येवच्याक आमकां अधिकार दितस. जाल्यारी हांव कितले अदृश्टहीन म्हणरी म्हाका ताचे प्रती आकर्शणे ना. चैतन्य महाप्रभू तिन्ही श्लोकांतू आमी कशें असल्यार हरिनाम करूं जाता म्हणून सांगता ती. एकलेन विनम्र मनान देवा नामोच्चारण करका. ताणी ताका वाटेर आशिल्ले तणापशी उणी म्हूण लेखुका आनी ताणी एक रुखापशी चड सहना शक्ती होंदून आसका. फट्टी होटस तिका भाव आसच्या नज आनी केन्नाय विंगड्यांक पुरानमने मर्याद दिवच्या तयार आसका. हे मनस्थिती असल्यारी आमकां केन्नाय देवा नामोच्चारणे नामस्मरण करूं जाता. तशीची चैतन्य महाप्रभू 4 श्लोकांतू आमकां सांगता ती की आमी कसन भौतिक आशी करूं ना म्हूण घेवन आनी केन्नाय देवा सेव करका म्हूण. ओ देवा, म्हाका ऐश्वर्य, स्त्री आनी मस्त जन अनुयायी आसका म्हणून आशिना. म्हाका बरी तुगेल भक्ती सेवे करची तसल भाग्य हें जन्म मात्र न्ही, जन्म जन्मादी देवा म्हूण सांगता ती. चैतन्य महाप्रभू 5 श्लोकांतू देवाले कसं म्हाका म्हणून सांगताची आनी तांणी कसन मागता म्हणरी, ओ कृष्ण, नंद महाराजाले पुत्रा, हांव तुगेल चिरसेवेदारू. जलरीची कशकीची हांव हें जनन मरण चक्रांतू पडला. दय दवर न्हू म्हाका हें मरण समुद्रांतुलेन उब्बोर म्हाका तुगेले पादकमला तोग्गू एक कणशी दवरी म्हूण सांगता ती. संच श्लोकांतू चैतन्य महाप्रभू म्हणटा ती, ओ देवा, केदन मेगेल दोळेन तूं तुगेल नामोच्चारण केल्ले तेदना मोगाचे अलंकाराचे आनंद बाष्प येत्तर आपचे. केदन मेगेल स्वर बांदता आनी केदन मेगेले रोम उठोन राबता तुगेल नामोच्चारणे केल्लेल मात्राक. चैतन्य महाप्रभू 7 श्लोकांतू देवाक सोण राबू जायना म्हूण सांगता ती. ओ गोविंदा, तुका सोण आसचे एक घडी वरीक 12 वर्ष म्हणके म्हाका दिसतस. वारो आयला म्हणके मेगेल दोळे तुकून उद्दा येतस आनी जगत्य पुरा खाली दिसतस तुगेले अनुपस्थितीरी. चैतन्य महाप्रभू 8 श्लोकां म्हणटा ती, कृष्णा सोडल्यारी म्हाका आनी कोणी गोतना. ताणें म्हाका कठीण जावन पळोवन घेतल्यारी अडना अथवा मेगेलेत्र नाशी म्हाका दुखयल्यारी अडना. कसने म्हणल्यारी कृष्णाची मेगेलो आराध्य देव. ताणें म्हाका कसं जाय जाल्यारी कोरयत. हें शिक्षाष्टकमाचे म्हळ्यारी 8 श्लोकाचे अर्थ. हरे कृष्ण.